आवय बापायच्या वादांत भुरग्यांचे बळी वचपाक लागल्यात। सरकारान लक्ष घालचे। कावन्सिलिंग सेंटरांची गरज आसा। कायद्याक पुलिशेन आळो घाल्यार अशे भुरग्यांचे बळी वयचे ना म्हण समाज वावुरपी तारा केरकर उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोर्टान आसता ते आसता तशेंच घरानूय तो प्रॉब्लेम जाता। आता तुम्ही पळयल्या कांदोळी एका बापायन आपल्या दोगां भुरग्यांक मारून आपणे आत्महत्या केली। तशेंच वास्को तुमकां खबर आसा चिखली दाबोली चिखली की ती बायलेन आपल्या भुरग्याक मारली आनी मागीर ती जीव दिवपाक गेली, तेतून ती वाचली। अशे कितले कडेन अशें हें जाता की घरान मतभेद असल्या कारणान भुरग्यांचेर हें जाता। भुरग्याक कोण तरी बापूय घेवन वयता नाजाल्यार आवय तरी घेवन वयता आनी ह्यांच्या दोगांच्या तडजोडान ह्यांच्या हुकूमशायेन ह्यांच्या इगो प्रमाणान गोबायलांच्या प्रमाणान त्या भुरग्यांचो बळी वयता। आमचे सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा की डॉमेस्टीक वायलन्स पळय आसा हेजेर खरें म्हणजे जाता तितले बेगीन या तर ते कोर्टांसून प्रॉब्लेम जाता इतले बेगीन सॉल्व करचे। वुमन कमिशन आसा ते अजून बसयल्ले ना, तेकाय तेंच्यांनी जाता इतले बेगीन अशा मनशांक थंयसर बसोवपाचे जेणे करून व्यवस्थित लोकांक न्याय दिवपाचे। कावन्सिलिंग सेंटर एक जळमाळ आसपाक जाय आनी जेणे करून भुरग्यांचो बळी वचपाक जायना। सरकार पुलीस हांगासर खुबशे फावटी गोवान कंप्लेंट दिली जाल्यार ते भुरग्याक तो घेवन गेलो जाल्यार ते बायलेक टॉर्चर करता, जावं बायलेन घेवन गेले जाल्यार ते ना तुमची फॅमिली मॅटर जावं तुमचे अशे हे प्रयत्न सोडोवपाचे काम पुलीस सुद्दां करिना। पूण आमची रिक्वेस्ट आसा की ह्या कायद्याक जर खंय तरी बरे भशेन जर आळो घातलो जायत जाल्यार हे भुरग्यांचे बळी आज वयता ते वयचे ना, हे बळी भुरग्यांचे वयता। अशे परत परत फॅमिली भितर आमकां खुबश्यो कंप्लेनी आसा अशें जाता की भुरग्याक बापूय घेवन गेलो जाल्यार भुरग्याक आवय घेवन गेली, भुरग्याक मागीर मेळपाक दिना, भुरग्याक उलोवपाक दिना, अशे ह्यांच्या इगो मुळे भुरग्यांचो हांगा बळी वयता। आमचे सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा जाता तितल्या बेगीन वुमन कमिशनान बसोवचे तेंच्यांनी। आज 8-9 महिने जाले वुमन कमिशन थंयसर ना। दुसरी गजाल पुलीस स्टेशनार प्रत्येक पुलीस स्टेशनार वुमन सेल म्हणून दोगयता थंय बायलांची तक्रारी घेवचे म्हणून एक टेबल घालून दवरता, पण थंयसर कांयच व्यवस्थित जायना जे बी आमकां दिसून येयल्लें आसा। हे अशे तेणे आतां दोगां भुरग्यांक मारून कांदोळी आनी स्वता जी आत्महत्या केल्या आमकां खरें म्हणल्यार दुख्ख जाला की अशी भुरग्यांक मारून बापूय आवय जर आत्महत्या करपाक लागले जाल्यार कितें आसा। हो प्रॉब्लेम खरें म्हणल्यार सॉल्व जावपाक जाय, एका कावन्सिलिंग सेंटर जावपाक जाय, पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर व्हेरी बारीकान हेजेर लक्ष घालपाक जाय। सरकारानूय हे डॉमेस्टीक वायलन्साक लागून खंय तरी व्यवस्थीत हेजेर कायद्याक कितें अशें ठाम निर्णय बसोवपाक जाय जेणे करून लोकांक कितें तरी बरो निर्णय मेळटलो।